आमगेल्या हिंदू संस्कृतींतू आनी विशेष जावन गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायांतू तिळो ताका एक मस्त महत्व आसा. तिळो आमगेल्या आईच्या जनरेशन घालतना थोडेचे मागसाता म्हणजे एक विचार दवर न्हू तशें जावच्या नज आमगेले परंपरे मुखार वचका म्हण जाल्यार बिंदी ना तिळो मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून तशान तुम्ही पळयता पुरो आमी एक नवे कॉन्सेप्ट ह्या बंद केला बिंदी तुक्का चंद दिसता म्हणून एक मायम गट आसा. तुमगेलें नांव आनी कशें म्हणून? म्हगेलें नांव रंजिता कुमार भट्ट. निजान सांगता जाल्यार भारतीय जन्मभूमींत जन्म आयला आमी धन्य. कसं जालें म्हळ्यार आमगेले आचार विचार खंयचेय देशान ना आमी मस्त श्रेश्ठ ते लेखांनी हे आमी मुखार घेवन वचका. आमगेले कसं जालें म्हळ्यार आतां चिल्ली चेडवांक स्टायल जाला बिंदी स्टायल न्हय निजावन म्हळ्यार बिंदी घालचें महत्व म्हळ्यार आमगे एक नर आसा चक्र आसा ते चक्र एक्टीव जाता. तुमी पळोवं साधारण आमचे गेले ब्राह्मणच्यान मात्र एक बिंदी म्हण घालताची तुमी आमगेले संदी करता आमगे हे करताचे आमी आईचे लोकांक गोतना हे पूरा आमी कसं करता म्हळ्यार आमगेले नेक्स्ट पिळगे आमगेले चली चेडवांक आमगेले कोणे गुर्ता चली चेडवांक आमी सांगता. आतां चेडवां सांगल्यार कोप येता तांकां जाल्यार कोपू नज ते सायंटिफीक रिजन बी आसा ताजे मागशी कल्चरल रिजन बी आसा. तशी आमी बिंदी घालका बिंदीक प्रोत्साह दिवका हे चान्स दिलेले इतफ जी एस बीक मस्त आमगेले लेखन धन्यवाद सांगता हांव. बरें कर. थँक्स. आमगे एक सಣ್ಣ ग्रूप ಚೆಲ್ಲಿಯಲಸ್ ತನ್ನ ಹತ್ತು ತನಕ ಅಪ್ಪನು ಬಿಂದಿ ಗಲೆಲಸ್ ನಿಮಗೂ ತನಕ ಬಿಂದಿ ಗಾಂಡತರಿ ಮಳರಿ आणि मुखार पण ताणें घालता की आयज लगून म्हणून कशी दिसता हांगा येस आमी पूण दोकोनू घालता सांची एंड दॅट्स एन हॅबिट फॉर अस नो कोणी घालना जाल्यार तांकां कसं म्हणटा तुमी घालायची म्हणून आमगे संस्कार त्या म्हणून आमगे संस्कार आमी बिंदी घालका म्हणून वय प्रति बडा घालताच घालका ते आमगे संस्कार सो त्या मुखार हरका आनी आमी घालताच वय मॉडर्न असल्यारी घालका. थँक्यू. थँक्यू.